संसदेचे शियाळे अधिवेशन सुरू असतानाच मोठो गोंधळ पळोवपाक मेळ्ळो। लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या वेळार दोन अनोळखी मनीस सभाघरांत घुसले। सुरक्षा व्यवस्था तोडून ते भितून आयले आणि खासदारांच्या बाकावयल्यान उडयोच मारपाक लागले। ह्या दोगांकूय अटक केली। फुडलो तपास तसो सुरू आसा। संसदेत हो गोंधळ सुरू असताना कांय खासदार तांकां धरपा खातीर लेगीत धांवले, जाल्यार कांय जण सभाघराच्या भायर पडले। ह्या दोगांनी आपल्या बुटांतल्यान स्प्रे सारखे कितें तरी लिपोवन हाडिल्ले। तांणी तो स्प्रे संसदेत मारताच सभाघरांत हळडुळो कसो रंग पातळ्ळो। हो प्रकार पळोवन लोकसभा अध्यक्षांनी कामकाज दोना मेरेन तहकूब केल्लें। भारताचो आदलो संरक्षण मंत्री आणि गोयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आणि गोंयकारांच्या मोगाळ भाईंची जयंती ह्या फाटभुंयेर बुधवारा सभापती रमेश तवडकर, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मंत्री आणि हेर आमदार तशेंच पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकार हाणें मिरामार आशिल्ल्या स्मृती थळाचेर पर्रीकारांच्या समाधीक आर्गां ओंपलीं। सर्गेस्त मनोहर भाईन गोंया खातीर दिल्लें योगदान आमी विसरपाक केन्नाच शकचे ना अशें सभापती रमेश तवडकरान उलोवप केलें। मुखावयल्या लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान तयारी चलयल्या। गोंयच्या लोकसभेची दोनूय सिटां लडोवपाचो निर्णय आरजी पक्षान घेतला। उत्तर गोंयच्यान मनोज परब आणि अजय खोलकर हांची नांवां निवडलेली आसात, जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर रुबर्ट पेरेरा, विश्वेश नायक आणि शैलेश नायक ह्या तिगांची नांवां निवडलेली आसात। तशेंच ह्या 5 उमेदवारांमदले 2 उमेदवार निश्चित जातले अशें म्हणून मनोज परबान सांगलां। सुमार 15 दिसां उपरांत पेट्रोलियम पदार्थाचो लिकेज पॉयंट सांपडलो। वालेस जंक्शना कडेन ही गळटी जाताली। पायपलायन दुरुस्तीचें काम हातान घेतलां। ह्या दुरुस्तेक 2 दीस लागतले। पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून माटवे, दाबोळे, बांयो प्रदूशीत जाल्ल्यो। पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बांयो प्रदूशीत जाल्ल्याचे लक्षात येतकीच लोकांनी बोवाळ लेगीत घातिल्लो। ते उपरांत जुवारी कंपनी वेवस्थापनाक जाग आयली आणि तांणी सोद वावर सुरू केल्लो। निमणो लिकेज पॉयंट सांपडलो। सुरवातीक पायपलायनीचो सर्वे जातालो आणि उपरांत दुरुस्तीचें काम हातीन घेतलें। रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून वास्को शांतीनगर वाठारांतली फक्त 3 घरां आणि लोकांनी केल्ले अतिक्रमण वयतले। घरां वयता तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करतले अशी म्हायती वास्कोचो आमदार दाजी साळकरान दिली। बुधवारा वास्को शांतीनगर वाठारांतले रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार उलयतालो। दिवचल शारांतली उदका पुरवण समस्या सुटावी करपा खातीर शारांतल्यो पोरण्यो पायपलायनी बदलतले।
ह्या कामाचेर सुमार 12 कोटी रुपया खर्च करतले. टप्प्याटप्प्यान हे काम हातान घेतले अशी माहिती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन दिली. पहिल्या टप्प्यात दिवचल शारांतल्या बोड्डे नायक नगर वाठारात सुमार 31 लाख रुपया खर्च करून नवीन पायपलायन घालतले. बुधवारा एका सुवाळ्यात आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें ह्या कामाची बुनयाद घातली. दक्षिण गोंय जिल्लो नियोजन बसका कोरम नाशिल्ल्यान स्थगीत केली. ह्या बसकेक फक्त 13 जाण हजर आशिल्ले. निलेश काब्राल उजरा आयले आनी कोणूच आमदार येवंक ना. फाटल्या वर्साच्या जिल्लो नियोजनाच्या प्लॅना खातीर सगळ्या पंचायतीक आनी पालिकेक पत्र धाडिल्ले, मात अजून मेरेन खंयच्याच पंचायतीन प्लॅन धाडूंक ना. फुडल्या बसके मेरेन आपलो प्लॅन कोण धाडटा ताचो आराखडो तयार करून सरकाराक धाडटले अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर हाणें सांगलें. माटवे दाबोळी पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून थळावे बरेच नाराज आसात. बुधवारा पंच नीलम नायक सयत थळावे एका दिसाच्या आंदोलनाक बसले. सरकारान बेगोबेग लक्ष दिवन हो प्रश्न सोडोवचो आनी लोकांक मेकळे करचे, मेकळो सुवास घेवंक दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. माटवे दाबोळी पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजा संदर्भात पुलिशेन कागाळ केल्ली. कामगाराक विचारल्यार लिकेज बंद केल्या म्हणून सांगून समाधान करतात, पूण लिकेज जरी बंद केल्या असली जाल्यार व्हाळात जे पेट्रोल व्हांवता किंवा येता ते खंयचे असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. गांवच्या लोकांक ह्या वासाचो आतां वीट आयला. महसूल गुप्तचार संचालनालय मोपा विमानतळाचेर 66 लाख रुपयांचे भांगर धरले. आबुधाबीच्यान मोपा विमानतळाचेर देंविल्ल्या एका प्रवाशा कडेन हे भांगर सांपडले. एक्सरे मशिना वरवीं तपासणी करतना पेस्टाच्या स्वरुपात लिपयल्ले भांगर डिटेक्ट जाले. इंडियन सुपर लिगेत मंगळारा यजमान FC गोवा आणि मुंबई सिटी FC हांचे मदीं जाल्ली मॅच गोला विणे बादाबाद उरली. पयल्या अर्दांत दोनूय पंगडांनी उंचेल्या पावंड्या वयलो खेळ केलो. FC गोवा वतीन 2 ऑन टार्गेट यत्न जाले, पूण मुंबई सिटीक एक लेगीत यत्न ऑन टार्गेट करपाक जमलो ना. दुसऱ्या अर्दांत मुंबई सिटीन आक्रमक अशी खेळी केली. 56व्या मिनटाक हँडबॉलाक लागून मुंबई सिटीक फ्री किक फावो जाली, पूण स्टिवर्टाक गोल करपाक जमलो ना. अखेरच्या 10 मिनटांत मुंबई सिटी वतीन गोल करपाचे उत्कृश्ट यत्न जाले, पूण FC गोवान बचाव लेगीत तितलोच उत्कृश्ट रितीन केलो. 5 मिनटाच्या भरपाय वेळात लेगीत दोनूय पंगडाक गोल करपाक जमले ना.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाक मेळपाची शक्यताय आसा. केंद्र सरकारान इथेनॉल बंदीचो निर्णय घेतला. त्या संदर्भात भेट घेवन साखर कारखानदारांची समस्या मांडपाची म्हायती मुखार आयल्या. इथेनॉलाचेर बंदीचेर निर्णयाक लागून साखर कारखानदाराक व्हड फटको बसपाची शक्यताय आसा. त्या संदर्भात भेट घेवन निवेदन दितले हे उजवाडाक आयला. इथेनॉलाच्या बंदीचेर निर्णया बाबतीत शरद पवार अमित शहाक पत्र बरयतले अशी ही माहिती आसा. मोदी सरकारान 9 वर्सां आदीं प्रधानमंत्री जनधन येवजण सुरू केल्ली, जाच्या खाला देशात लोकांनी फुकट खाती उघडलेली. सध्या ह्या लोकांची खाती जी आसा, खात्यांची संख्या जी आसा ती 51 कोटी पार जालेली आसा. ही माहिती वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड हाणें संसदेत दिली. 51 कोटी बँक खात्यांत 2 लाख कोटी परस चड रुपया जमा जाल्यात. ह्या येवजणे खाला बँक खातें नाशिल्ल्या नागरिकांक बँकिंग सुविधा दिवप आनी मुळावी बँक खाती दिवप हो हेत आशिल्लो. हाचे वरवीं तांकां सरकारी येवजणेच्या अनुदानाचो लाव घेवपाक मेळटलो. मध्य प्रदेशाचो फुडारी राजेंद्र शुक्ला जखमी जालो. उपमुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेवचे पयलींच शुक्ला जखमी जालो. राजेंद्र शुक्ला कार्यकर्त्यांनी ताच्या भोंवतणी गर्दी केल्ली. ताका भोंवतणी गर्दी केल्ल्यान तो जखमी जाल्ल्याचो कळटा. ताच्या घरात कांय उमेदी कार्यकर्त्यांनी बरीच गर्दी केल्ली. शुक्लाच्या गळ्यांत माळ घालून कार्यकर्ते ताका शुभेच्छा लेगीत दिताले. गर्देत धक्काबुक्की जाली आनी राजेंद्र शुक्लाच्या खांद्याक मातशी दुखापत जाली, ताका मातशी जखम जाली. शुक्लाक प्रथम उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केलो. दुसऱ्या वटेन भाजपा फुडारी मोहन यादवान मध्य प्रदेशाचो मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो. तुम्ही UPI वापरत आसात जाल्यार तुमकां ही खूप महत्वाची बातमी आसा.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेन UPI ऑटो पेची मर्यादा 15,000 रुपया वयल्यान 1,00,000 रुपया मेरेन वाडयल्या. पूण ही सुविधा कांय म्हत्वाच्या वेव्हारा खातीर आसा. म्युच्युअल फंडाचोय तातूंत आस्पाव केला. रिझर्व्ह बँकेन मंगळारा कांय वेव्हारा खातीर UPI ऑटो पेची मर्यादा 1,00,000 रुपया मेरेन वाडयली. आतां गिरायक मोबायल बिलां, वीज बिलां, EMI पेमेंट, मनरिजवण तशेंच OTT प्लॅटफॉर्म, विपो आनी म्युच्युअल फंडा सारकिल्लो पेमेंट सहजपणान ते करपाक शकतले. अन्नधान्य, भाजीपालो आणि खाणा जेवणाच्या वस्तूंचे दर वाडिल्ल्यान नोव्हेंबरात चलन वाड 5.55% वाड जाली. फाटल्या 3 म्हयन्यांतलो हो सगळ्यांत चड उच्चांक आसा. गिरायक दर निर्देशकांचेर आदारीत म्हारगायेचो दर ऑक्टोबरात 4.87% आणि नोव्हेंबर 2022 वर्सा 5.88% आशिल्लो. आयज जाहीर केल्ल्या सरकारी आंकडेवारींतल्यान हे उक्ताडार आयला. ऑगस्टात चलनवाडीची उंचाय 6.83% नोंद जाल्ली, पूण त्या उपरांत चलनवाड उणी जायत आशिल्ली. देखून सगळ्यांक सुशेग मेळिल्लो, पूण नोव्हेंबरात दर वाडिल्ल्यान हुस्को आनीक वाडला. संसदेचे हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान कामकाज सुरू असतानाच संसदेच्या सुरक्षेत मोठी चूक जाल्ल्याचो प्रकार मुखार आयलो. लोकसभा सभागृहात कामकाजाच्या दरम्यान 2 अज्ञात व्यक्ती घुसल्याचो प्रकार घडल्यान व्हडलो खवदळ माजलो. ह्या प्रकारा उपरांत लोकसभेचे कामकाज स्थगीत करपाचे तांकां आदेश मेळ्ळे. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार 2 तरुणांनी सभागृहाच्या प्रेक्षक गॅलरींतल्यान टियर गॅस कॅन घेवन खासदार बसतात थंय उडयो मारपाक तांच्यांनी सुरवात केल्यो. कामकाजाच्या दरम्यान घुसखोरी केल्ल्या ह्या दोगांपैकीचे एकल्याचें नांव सागर आशिल्ल्याचें कळटा. दोगूय खासदाराच्या नांवान थंय लोकसभेत व्हिजिटर पासाचेर भितून सरिल्ले. खासदार दानिश अली हाणें अशें सांगलां. हे दोगूय म्हैसूराचे आशिल्ले. भाजप खासदार प्रताप सिंहा हांच्या नांवार लोकसभा व्हिजिटाचेर पास घेवन ते भितून सरिल्ले. पंडित जवाहरलाल नेहरू खूबशीं वर्सां देशाक लागून तुरुंगात राविल्ले आसा. केंद्रीय मंत्री अमित शहा हांकां स्वतंत्राच्या इतिहासाची जाण नाशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो नेतो राहुल गांधीन केला. जम्मू आनी काश्मीर संदर्भातलो विधेयकांचेर चर्चा करतना गृहमंत्री अमित शहा हांच्यांनी पंडित नेहरूंच्या धोरणाक लागून पाकव्याप्त काश्मीराची समस्या निर्माण जाल्ल्याचो आरोप केल्लो. हेचेर उलयतना राहुल गांधीन म्हटले की पंडित नेहरू हांकां अनेक वर्सां तुरुंगात तांच्यांनी काडली आनी तांची म्हायती अमित शहाक लेगीत खबर नासतली. तेका लागून देशाचो इतिहास जो आसा तो केंद्रीय गृहमंत्र्याक खबर ना असो आरोप काँग्रेसीचो नेतो राहुल गांधीन केला. उत्तराखंडात चित्रपटाच्या शुटिंगाक लागून खूब बरें वातावरण निर्माण करपा खातीर सरकार सातत्यान यत्न करीत आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाणें म्हटलें. प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेतो अनुपम खेर हांच्यांनी मंगळारा सचिवालयांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांची भेट घेतली. उत्तराखंडातल्या चित्रीकरण आनी चित्रपट निर्मितीच्या विविध मुद्द्यांचेर तांच्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडेन भासाभास केली. कोलवाच्या आणि बाणावलेच्या थळाव्यांनी कोलवा पे पार्किंगेक विरोध केला.
थळाव्यांक विश्वासात घेयनासतना हो निर्णय कोणी घेतलो काय असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासलो. बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हांचो थळाव्यांच्या निर्णयाक तेंको आसा. ग्रामसभा घेवन हो प्रश्न सोडोवया अशें वेन्झी विएगसान म्हटलां. वाळपय सरकारान दूद उत्पादकां खातीर आयोजीत केल्ल्या एका दिसाच्या मेळाव्याक शेतकऱ्यांनी खूब बरो असो प्रतिसाद दिलो. मात्र ह्या मेळाव्याक मुख्यमंत्र्या सयत भलायकी मंत्री आनी खुद्द पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकरान उक्तावण सुवाळ्याक फाट फिरयली. देखून शेतकऱ्यांनी नाराजी उक्तायली. मुरगांव शारांत आशिल्ले गार्बेज स्पॉट्स नितळ करपाच्या कामाक मुरगांव नगरपालिकेन सुरवात केली. मुरगांव शारांत कोयराची शेड मोडून त्या जाग्याचे सोबितीकरण करतले अशें नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगलें. लोकांक कोयर व्हरपाचे जर पयशे भरपाक जमना जाल्यार आपल्या नगरसेवकांक कळीत करचे, मात्र कोयर रीतसर सॅग्रिगेट करून पालिकेक दिवचो अशी सुचोवणी नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान मुरगांवच्या नागरिकांक केल्या. अस्नोडेच्या बस स्टँडाचेर भटक्या गोरवांचो वावर जो आसा तो वाडत चल्ला. रातच्या वेळार तर ही गोरवां बस स्टँडाचेर आलाशिरो घेतात. ह्या गोरवांक लागून बस स्टँडाचेर साबास समस्या उप्रासत आसा. ह्या भटक्या गोरवांचेर कोण लक्ष दिना अशें थंयसर यो वच करपी प्रवाशांचे म्हणणें आसा. ह्या भटक्या गोरवांचो बेगिनांतल्या बेगीन बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळावे लेगीत करतात. आसनोडे बस स्टँडाचेर भटकी गोरवां मेळत थंय आलाशिरो घेता आनी तांचो वावर जो आसा तो ह्या वाठारांत वाडत चल्ला. निमणे सुमार 15 दिसां उपरांत पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेज जो पॉयंट आशिल्लो तो सापडलो. वालेस जंक्शना कडेन ही गळटी आशिल्ल्याचें मुखार आयलें. पायपलायन दुरुस्तीचें काम सध्या हातांत घेतलां. ह्या दुरुस्तेक आनीक 2 दीस लागतले अशें अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. सनबर्न महोत्सव अंदूच्या वर्सा 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो.
तशेंच रातच्या 10 वरां मेरेन संगीत वाजोवपाक म्युझिक वाजोवपाक मेकळीक आसा. 31 डिसेंबरा खातीर बूक केल्ल्यो सनबर्नाच्यो तिकेट्यो ज्यो आसा तेंचे पयशे जे आसा ते परत करतले अशी म्हायती सनबर्नाचे आयोजक हरिंदर सिंग हाणें दिल्या. 28 ते 30 मजगतीं सनबर्न जाल्ल्या कारणात 31 तारखेक मेरेन जो सनबर्न आशिल्लो तो एक दीस कट केल्ल्या कारणात 31 डिसेंबराक ज्या लोकांनी ह्यो तिकेट्यो बूक केल्ल्यो आसा त्यो सनबर्नाच्या तिकेटांचे जे पयशे आसा ते परत करतले अशें म्हायती सनबर्नाचे आयोजकान म्हणजेच सनबर्नाचे आयोजक हरिंदर सिंग हाणें दिलेली आसा. सनबर्नाक जी परवानगी दिला ती 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन दिला. तशेंच सनबर्नाक रातच्या 10 मेरेनूच म्युझिक वाजोवपाक मेळटलें. सनबर्नाच्या आयोजकांच्या तालाचेर सरकार नाचचो ना अशें तशेंच अशें मंत्र्यान रोहन खंवटेन कळीत केला. नेम पाळून सनबर्न महोत्सवाचें आयोजन करचें पडटलें अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या वेळार 2 अनवळखी मनशांनी सभाघरांत केलो प्रवेश. दोगांकूय अटक. फुडलो तपास चालू.
लोकसभेचे दोनूय जागे लडोवपाचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो निर्णय. उत्तर गोंयच्यान मनोज परब आनी अजय खोलकर जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर 3 नांवांची शिफारस. आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या जयंती निमतान आमदार तशेंच मंत्र्यांनी समाधी थळाचेर वचून ओपली आर्गां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, सभापती रमेश तवडकर हेरांनी लायली हाजेरी. पेट्रोलियम लिकेज सांपडपाचो दावो म्हटल्यार लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो प्रकार. घटनेविशीं पंच आनी थळाव्या लोकांनी उक्तायली तिडक. दक्षिण गोंय जिल्लो नियोजन बसका कोरम नाशिल्ल्यान केली स्थगीत. फकत 13 जाणूच आशिल्ले हजर. मोपा विमानतळाचेर धरले 66 लाखांचे भांगर. चांदीचो लेप दिवन भांगर तस्करीचो प्रकार आयलो उक्ताडार. आनी आतां खबरो विस्तारांत. संसदेचें शियाळें अधिवेशन सुरू आसतनाच मोठो गोंधळ थंय पळोवपाक मेळ्ळो. लोकसभेच्या अधिवेशनाच्याच वेळार 2 अनवळखी मनीस सभाघरांत घुसले आनी सुरक्षा वेवस्था तोडून ते भितून आयले आनी खासदारांच्या बाकावयल्यान उडयो मारपाक तेंच्यांनी सुरवात केली. ह्या दोगांकूय अटक केली. फुडलो तपास चालू आसा. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. लिए भी है. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. संसदेत हो गोंधळ सुरू असताना कांय खासदार तांकां धरपा खातीर धांवले जाल्यार कांय जाण सभाघरा भायर पडले. ह्या दोगांयनी आपल्या बुटांतल्यान स्प्रे सारके कितें तरी लिपोवन हाडिल्ले. तांणी तो स्प्रे संसदेत मारलो तेन्ना सभाघरांत हळडुवो रंग पातळ्ळो. हो प्रकार पळोवन लोकसभा अध्यक्षांनी कामकाज 2 मेरेन तहकूब केल्लें. जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे. 0 ओवर का लास्ट टाइम था तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया. एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था. तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था. वो उसने जूता उतारना शुरू किया. जूते में कोई चीज थी तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया. बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया. तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे. जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था. ये बिल्कुल वही लगा है. उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है. तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा. अब सिक्योरिटी के दायरे में. सभाघरांत हो प्रकार सुरू असताना सभाघरा भायरूय एके बायलेन आनी दादल्यान हळडुवो गॅस सोडलो. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तांकां ताब्यात घेतले. ह्या वेळार कांय लोक घोषणा दितनाय दिसून आयले. जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं. लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था. इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं. उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है. ह्या नादी 13 डिसेंबर 2001 वर्सा 5 दहशतवाद्यांनी पोरण्या संसद भवनाचेर हल्लो केल्लो. हातून दिल्ली पुलिशेच्या 5 कर्मचाऱ्यांसयत 9 जाणांक मरण आयिल्ले. आयच्या दिसा परतो तसोच प्रकार घडिल्ल्यान संसदेच्या सुरक्षेचो प्रस्न परतून चर्चेचो विशय जावन रावला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान तयारी चलयल्या. गोंयच्या लोकसभेची दोनूय सिटां लडोवपाचो निर्णय आरजीन घेतला. उत्तर गोंयच्यान मनोज परब आनी अजय खोलकर हांची नांवां निवडल्यात जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर रुबर्ट पेरेरा, विश्वेश नायक आनी शैलेश नायक ह्या तिगांची नांवां निवडल्यात. तशेंच ह्या 5 उमेदवारांमदले 2 उमेदवार निश्चित जातले म्हणून मनोज परबान सांगलां.
तुम्ही सगळे जाणा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स लोकसभा इलेक्शना खातीर कितले सिरियस आहा ते. गेल्या मे म्हयन्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान डिक्लेअर केल्लें की आमी दोनूय सिटां कंटेस्ट करतले म्हणून, आनी त्या वाटेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते नॉन स्टॉप काम करीत आसा. हे सगळे जाण पळयता आनी सगळे जाण जाणा. एकूच पॉलिटिकल पार्टी गोंयान आसा जी गोंयकारांक लागून काम करता आनी कन्सिस्टंटली काम करता, सेल्फलेसली काम करता. आतां हे इलेक्शन लागीं पावला, सो ताका लागून कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचो जो प्रोसेस आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडल्यान चालू जाल्लो आसा. फाटल्या विकान आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे एक्टीव भुरगे आसा तेंचे तालुका वायज आमी तांकां वोटींग करपाक लायिल्ले आनी सिक्रेट बॅलट केल्ले. ते सिक्रेट बॅलटान भुरगे जे आमचे एक्टीव आसले ते तांकां फ्रिडम दिल्ले की तांकां जाय ती 3 नांवां, 2 ते मिनिमम 2 ते मॅक्झिमम 3 नांवां तेंच्यांनी शॉर्टलिस्ट करपाची आनी वोटींग करून तेंच्यांनी सिक्रेट बॅलट करपाचें म्हणून. आनी ते जाल्या नंतर हें जावन मागीर ते सगळे ऑल गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे वोटींग जावन ते आमच्या कडेन येयले, इलेक्शन कमिटी कडेन येयले. इलेक्शन कमिटी कडेन येवन ती नांवां जेन्ना भायर येयली तेन्ना नांवान नॉर्थ गोवान म्हाजें नांव मनोज परब आनी दुसरे अजय खोलकर जो आमचो पार्टी ट्रेजरर आहा तेचें नांव शॉर्टलिस्ट जाल्लें आसा, म्हणजे भुरग्यांनी वोटींग केल्लें. आनी सावथ गोवाक लागून आमचो सावथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडंट रुबर्ट पेरेरा आसा, मागीर आमचो पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आसा आनी तिसरो शैलेश नायक जो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो सेक्रेटरी आहा तेचें नांव शॉर्टलिस्ट जाल्लें. आतां ह्या 5 नांवांचेर म्हणजे नॉर्थ गोवाक 2 नांवां आनी सावथ गोवा 3 नांवांचेर जी इलेक्शन कमिटी आसा ते डिस्कशन करतली आनी नांवां फायनलायज करून मागीर आउट करतले. भारताचो आदलो संरक्षण मंत्री आणि गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आणि गोंयकारांच्या मोगाळ भाईंची आयज जयंती. ह्या फाटभुंयेर बुधवारा सभापती रमेश तवडकर, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मंत्री आणि हेर आमदार तशेंच पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकार हांणी मिरामार आशिल्ल्या स्मृती थळाचेर पर्रीकारांच्या समाधीक आर्गां ओंपली. सर्गेस्त मनोहर भाईन गोंया खातीर दिल्लें योगदान आमी विसरपाक शकना अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. आज आमी मनोहरभाई पर्रीकरांची जयंती मनोवपाक खातीर आमी सगळे जाण सगळे आसा. आमी गोंयच्या दृश्टिकोनाचेर विचार केंद्र जाय. आधुनीक गोंयचे शिल्पकार ताणें स्वताची बुद्धिमत्ता वापरून गोंयच्या सामाजीक आर्थीक एकंदर गोंयच्या जडणघडणी ताणें जें योगदान दिल्लें आसा तें अतुलनीय आसा. आनी त्यामुळे आमी संबंध गोंयची जनता ते विसरूंक शकना. आणि त्याच प्रमाणे आजच्या दिसाक आमी सगळे जाण हांगा जमता येतात आनी ताजे कडसून ज्या राजकीय क्षेत्रांत गोंयच्या जडणघडणीक जें काम करता आसा तें फुडें वचपाचें दृश्टिकोनाच्यान की आमकां एक प्रेरणा ताकद मेळपाची गरज आसा. त्यामुळे गोंय आमकां फुडें वचपाचें आनी तांकां याद केले शिवाय गोंय फुडें वचूंक शकना. आनी त्याच प्रमाणांतल्यान आज ज्या आमी राजकीय क्षेत्रांत जें काम करतात की फुडली तशीच करता तांची याद दवरचें गोंय सगळ्यांचे नेते श्री मनोहर पर्रीकर यांची आज बर्थ एनिवर्सरी हेजे निमित्तान आमी दर वर्सा हांगा येता इन्स्पिरेशन घेवपाक, तांचो आशिर्वाद दिवपाक की गोंय राज्यान सरकार वेगळे तरेन लोकांचे एक बरे रितीन तेंचे जे मनान जे कितें विचार आशिल्ले ते विचार फुडें व्हरपाक. आमचे बरोबर श्री तलवडकर आमचे सिनियर लिडर आनी गोंय राज्याचे सभापती श्री सुभाष शेळकर, श्री दाजी साळकर, दिव्या आमचे चीफ सेक्रेटरी पुनीतजी, डीजी आमचे श्री जसपालजी आनी बाकी सगळे आयिल्ले आसा एक स्फूर्ती घेवपाक आनी इन्स्पिरेशन. तेंचे जे विचार आहा ते ज्या तरेन राज्य चलयताले
ते इन्स्पिरेशन घेवन आमी लोकांची सेवा करपाक आमकां देवानी तेणी ताकद दिवची, तेणी बरे विचार आमच्या मनान हाडचे, हेच्या खातीर आमी आयज दर वर्सा तेंचे बर्थ एनिवर्सरीचेर येवन आशिर्वाद घेता. इतल्याच खातीर की तेणी जे कितें घडयलें हें सामान्य मनीस घडूंक शकना आनी तेंचे विचार आनी तेंचे वेगवेगळे ते जेन्ना उलयता जेन्ना तुमी गॅलरींतल्यान वचून पळयता की जें कितें तेणी घडयलें गोंया खातीर, तेंचे जें कितें इच्छा आशिल्ली खुबशे गोश्टी तेणी केले, जे तेंची इच्छा आशिल्ली जें कितें करपाक जाय म्हाका दिसता आमी सगळे ते पूर्ण करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो आनी तेंचो आशिर्वाद गोंयचे जनतेर आनी आमचेर सदां आसचो. बरी आमकां विचार दिवचे आनी तेंचे जे कामां जी आशिल्ली जे पूर्ण करपाची उरलेली ती कामां फुडें व्हरपाक आमी सगळ्यांनी प्रयत्न आमी निश्चित करतले आनी बऱ्यापैकी सरकार फुडें व्हरपाचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो. माटवे दाबोळे पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून थळावे बरेच नाराज आसात. बुधवारा पंच निलम नायक सयत थळाव्यांनी एक दिसाच्या ते आंदोलनाक बसले. सरकारान बेगोबेग लक्ष दिवन हो प्रश्न सोडोवचो आनी लोकांक मेकळो सुवास घेवपाक दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. माटवे दाबोळी पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजा संदर्भात पुलिशेत कागाळ केली, पण पुलिसांनी कागाळ अजून नोंद केली ना असे पंच निलम नायक हाणें सांगले. लिकेज बंद केल्या अशी सांगून थळाव्यांची दिशाभूल करची न्ही, उपजिल्हो अधिकाऱ्यान लक्ष दिवचे, लोकांच्या जिवाकडेन खेळचे न्ही. आनी हांवें कोण कोणा विचारले ते म्हणपाक लागले की 6 दीस पयलीं ती पायपलायन थंय पडलेली आशिल्ली आनी जेसीबी थंय आशिल्लो. तांकां काम मेळूना म्हणून तेंच्यांनी मागीर कंटिन्यू केलें तें MES मॅक्सन आसा त्या सायडीच्यान गेले ते परत हे सायडीच्यान दाबोली जंक्शन पडपाक लागले. समज तांकां थंय मेळ्ळेलें जाल्यार ते इतले फुडें वचपा नाशिल्ले न्ही. सो आतां हे कितें म्हणून आमी कांय समजना, कित्याक मोस्ट इफेक्टेड इज आवर विलेज. आयज आमी सगळे आमचे गांवांतले लोक आसा ते म्हाका म्हणपाक लागले तुका कितें सांगना. सो म्हाका कांयच तेंचे कितेंच एक फोन कॉलूय ना बाबा मेळ्ळें आर यू सॅटिस्फायड आनी कितें नाल्यार गांवकारां येवन ताणें सांगपा जाय आशिल्लें. आज तेंचे थंय थोडे सेक्युरिटी आसा, मागीर व्हाळांतल्यान ते सोप करून पेट्रोल काडपाची टीम आसा, दे आर स्टील वर्कींग देर. पूण आमकां कांयच हांगा इन्फॉर्मेशन मेळना. आमी कितें चिंतपाचें? आतां पेपरार पळयलें, काल हांव वचून पळयलें तें स्वता तेन्ना ते सांगता की सगळें बरोबर आसा. सगळें बरोबर आसा जाल्यार तुमी पायपलायन चालू करा. समज सगळें जालें जाल्यार ते खोदल्या ते बंद करा आनी पायप चालू हे करा न्ही, परत तुमी पंपींग चालू करा. इतली समज तुमी कॉन्फिडंट आसा जाल्यार अशें तुमी लोकांची दिशाभूल करनाका. आनी तो आतां हांवें कंप्लेंट फायल केल्ली पुलीस स्टेशनार जाल्यार ती आजून रजिस्टर करूना. हांवें PIक मेळ्ळें, PI म्हणपाक लागलो की ना आमी ऑथॉरिटी ZITL कडेन सगळें कितें कितें मागलां, वी हॅव गॉट द प्लॅन आनी सगळें हे शोन मी, बट आय एम नॉट सॅटिस्फायड. आमची हांगा कंप्लेंट रजिस्टर जावपा जाय, आमचे गांवचे लोक इफेक्टेड आनी हेजेर हे जावपा जाय, खोलवर चवकशी जावपा जाय कित्याक लागून अशें जालें. ही नॅग्लिजन्स आनी नाजाल्यार दुसरी तर चोरी, हे 2 गोश्टी आसा हितून. सो ओन्ली पुलीस डिपार्टमेंट कॅन फायंड आउट दॅट. आमी डेप्युटी कलेक्टराक इतले इन्फॉर्म केले, फोन केले, ते केन्ना येयलेच ना आमच्या गांवच्या लोकांची खबर करपाक. काल ते कळटा जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर थंय भितर वचून पळयतात. सो आमकां खूब वायट दिसलें, कित्याक गांवचे लोकांचे आमी तुका उलो मारतात न्ही, आमी आमचें दूख कोणाक सांगपाचें? डेप्युटी कलेक्टर इज द ऑथॉरिटी, ती शूड टेल आमचें दूख व्हड ताका सांगपाचें. डिजास्टर मॅनेजमेंट तेज्या हातीन आसा जाल्यार तेणें आमच्या गांवांक येवन विजीट करून सांगपाची आमकां गरज आशिल्ली. पूण तो खंय तरी ते ZITLची पायपलायनी भितर वचून तो चॅक करता. खरोखरच आमची सगळ्या लोकांक वायट दिसलें हाचें. माटवे दाबोळीचे थळावे ह्या पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून बरेच नाराज आसात. कामगारांक विचारल्यार लिकेज बंद केल्या म्हण सांगून समाधान करतात, पण लिकेज जरी बंद केल्या जाल्यार व्हाळांत जे पेट्रोल व्हांवता ते खंयचे असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. गांवच्या लोकांक ह्या वासाचो त्रासय जाता. आता त्या म्हणटा पायपलायन ती बंद केल्ली आहा, फ्लो बंद केल्लो आहा, पूण तो आतां फ्लो बंद केल्लो आहा जाल्यार हिंगा आतां कंटिन्युअस आमकां कलेक्शन ते करता तेंचे मनीस लेबर आसा ते कंटिन्युअस तेणी ते व्हळान ब्लॉकेज घालून सोकिंग पॅड्स घालून ते पेट्रोल जे वयल्यान फिल्म येता आनी कंटिन्युअस ते काडीत आहा, कंटिन्युअस डे एंड नायट. ते आतां बंद केल्ले आहा जाल्यार आनीक खंयसून येता हे. आनी ताका ते विचारले हांवें फक्त एकूच पायपलायन आहा काय म्हण हिंगा. तो म्हणटा काल तेणी डिटेक्ट केला आनीक एक मायन्यूट होल मेवला म्हण. तो होल मेवला जाल्यार तो इतल्या बारीक होलांतल्यान इतले डॅमेजीस आनी इतलो कंटिन्युअस फ्लो जावचो नासलो. आनी तो
बंद केल्यार आता ती पायपलायन बंद केल्यार समर 15-20 दीस जातले, पूण फ्लो अजून आमकां मेवता. कंटिन्युअस कलेक्शन जायत आसा. आता केन्ना जाल्ले आनी कितले जाता ती कांयच खबर ना, कांय हे करूना तेणी असेसमेंट करूना. चालले ते कडेन आतां तो श्री प्रसादा कडेन तो एकूच होल का म्हूण लिकेज तो म्हणा लागलो आता आमी मलेशियासून आनीक टीम हाडटा आमी आनीक फायंड आउट करपाक आनीक ते लायनीन आनी कितें लिकेजीस आहा जाल्यार पळोवपाक डिटेक्ट करपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शिवम तिळोजी. दक्षिण गोंय जिल्लो नियोजन बसका कोरम नाशिल्ल्यान स्थगीत केली. ह्या बसकेक फक्त 13 जाण हजर आशिल्ले. निलेश काब्राल उसरा आयले आनी कोणूच आमदार येवंक नात. फाटल्या वर्साच्या जिल्लो नियोजनाच्या प्लॅना खातीर सगळ्या पंचायतींक आनी पालिकेक पत्र धाडिल्लें, मात आजून मेरेन खंयच्याच पंचायतीन प्लॅन धाडूंक ना. फुडल्या बसके मेरेन आपलो प्लॅन कोण धाडटा ताचो आराखडो तयार करून सरकाराक धाडटले अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर हाणें सांगलें. 2021 आम्ही चार्ज घेतल्यानंतर ही DPCची मिटींग घेवप हे आम्ही पयलींच ठरयल्लें, पुणून ते करता आसतना आमी DPCची मिटींग आनी जो DPCचो प्लॅन तो फक्त आमी जिल्हा पंचायत एकटे करपाक शकना, तर आमकां जिल्हा पंचायतींतल्यान किंवा म्युनिसिपालिटींतल्यान आमकां तो येवचो पडटा. आणि आमी सगळ्यांक सादारण 12/10/2022 नंतर आमी सगळ्यांक म्हणजे परत तांकां लेटर धाडले की तुमी तुमचे प्लॅन धाडा म्हणून, पण तांचो प्लॅन आमचे पर्यंत कांय पंचायतींनी धाडूंक ना. अजून पर्यंत 36 पंचायती आनी 8 म्युनिसिपालिटी तांचे कडल्यान प्लॅन आयिल्ले ना. सावथ गोवा म्हटलें की 7 तालुका, 8 म्युनिसिपालिटी आनी 89 पंचायती येता. 89 पंचायतींतले 36 पंचायतींनी आमकां अजून प्लॅन धाडिल्लो ना, 8 म्युनिसिपालिटी कडल्यान आमकां प्लॅन आयिल्लो ना. ताका लागून जर तांचो जर आतां आमी ठरयलें की तांकां आमी लास्ट 3 तारखेक 3 नोव्हेंबराक परत एकदां लेटर धाडलें की तुमचे आमकां जो कितें प्लॅन आसा तो आमकां तुमी धाडून दिवचो. आनी तो दिता आसतना आमी तांकां लास्ट तारीख दिली की 31 डिसेंबर पर्यंत तुमचे सगळे प्लॅन आमचे पर्यंत पावचे आनी ताजे नंतर आमी तो प्लॅन फायनल करतले अशें म्हणून सांगिल्लें. पूण अजून पर्यंत तांचे तशे प्लॅन पाविल्ले ना. जे प्लॅन आमचे कडेन पावला ताजो आमी ड्राफ्ट तयार केल्लो आसा आनी तो ड्राफ्ट आमी आज सगळ्यांच्या मुखार दवरपाक केल्लो, पूण आज ही मिटींग कोरम न जाल्ल्या कारणान पोस्टपोन केल्ली आसा. परत दुसरें आमी आतां परत एकदां मिटींग घेतली आनी ताजे नंतर ते 31 तारीख पर्यंत जे कितें आमचे कडेन पावतले 31/12 पर्यंत तेच घेवन आमी आमचो फायनल ड्राफ्ट आमी तयार करतले आनी गव्हर्मेंटा कडेन आमी अप्रुवलाक धाडटली. सादारण 147 crores म्हणजे जिल्हा पंचायत आनी पंचायत दोनांचे मेळून आमकां 147 crores आमकां अमावंट आयिल्ली आसा सगळ्या कामाची. 2387 कितें तरी कामां आसा आनी आमची 344 अशीं कितें कामां आसा जिल्ल्याची. अशी मेळून आमी सगळो 147 crores आमी सगळीं कामां हितून आसा घातिल्लीं आसा. महसूल गुप्तचार संचालनालय मोपा विमानतळाचेर 66 लाख रुपयांचे भांगर धरले. आबुधाबीच्यान मोपा विमानतळाचेर देविल्ल्या एका प्रवाशा कडेन हे भांगर सापडले. एक्सरे मशिना वरवीं तपासणी करतना पेस्टाच्या स्वरुपात भांगर लिपयल्ले डिटेक्ट जाले. आमी पयलीं जायते वेळार न्यूज आयकताले की दाबोळी विमानतळा वयल्यान अमक्या प्रवाशा कडल्यान अमक्या लाखाचे सोने किंवा अंमली पदार्थ अशा वेगवेगळ्या बातम्यो आमकां तेन्ना आयकूंक मेळटाले. पूण आतां पेडणे तालुक्यांतल्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू जाल्ल्या मेरेन जायत्या दिसा उपरांत परत एकदा अबू धाबीहून आयिल्ल्या एका प्रवाशा कडेन 1 किलो 300 ग्रॅमचे सोने आणि ताची बाजारात किंमत 66 लाख अशी जाता. त्या प्रवाशांक एक्सरे काडपाच्या निमतान तपासणी केली आणि त्या वेळार हे सोने ताच्या कडेन आसा हे दिसून आयले. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी ताका ताब्यात घेतलो, ताका अटक केली. हे सोने खंयच्यान हाडला आणि तो खंय व्हरतालो हाची चवकशी सुरू आसा. ज्या तरेन मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर सोने जायत्या वेळार येता किंवा ते प्रवास करत असताना ज्या वाठारांतल्यान जी व्यक्ती प्रवास करता थंय तांची तपासणी जायना काय असोय आता प्रश्न निर्माण जाता. जायत्या वेळार चोरयेचे सामान आसूं येत किंवा सोने आसूं येत
ज्या विमानतळाय वयर हो प्रवाशी त्या विमानान बसलेलो आसता त्या वेळार त्या सामानाची कशा तरेन तपासणी जायना तर त्या वेळार कित्याक हे ऑफिसर तपासणी करनात मागीर थेट एअरपोर्टार मोपा एअरपोर्टार आयल्या उपरांत हे सोने तांकां मेळ्ळे. फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं अशेंच सोने आयिल्ले. आतां इंटरनॅशनल विमानां सुरू जाल्या त्या खातीर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जायते चोरयो आनी जायते तस्करी मागीर सोन्याची आसुयेत चांदीची आसुयेत अशे घटना घडत रावतले अशें दिसून येता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. सुमार 15 दिसां उपरांत पेट्रोलियम पदार्थाचो लिकेज पॉयंट सापडलो. वालेस जंक्शना कडेन ही गळटी जाताली. पायपलायन दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां. ह्या दुरुस्तेक 2 दीस लागतले. पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून माटवे दाबोळे बायो प्रदूषित जाल्ल्यो. पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बायो प्रदूषित जाल्ल्याचे लक्षात येतकीर थळाव्या लोकांनी बोवाळ घातिल्लो. म्हाका लोकल सांगले की वास येता ऑफ डिझल इन द वेल्स. सो आयज सकाळी हांवें आमचे बायोडायवर्सिटी कमिटीक मेसेज धाडली and we said we'd better go and inspect. So somehow due to some other urgent works at the Panchayat, the secretary and the others were unable to come. So in the meantime, in the afternoon, I got a call from the Punch of this area, Nilima Night. So I hurriedly came over here. Go to see, I expected some water from the well. आणि वास येवपाक लागलो सामको पेट्रोलाचो. हांवें म्हणलें मातशी साडय मातशें जावन पेट्रोलियर उर्स लागलो ताका. दीस इज गोइंग टू बी मेजर डिजास्टर इन द होल ऑफ डबलिंग and you should warn all the families first of all to be cautious about this and not to light fire anywhere close by in that cooking next to any wells over here until and unless this is resolved by authorities, by the health department, by the pollution control board and the panchayat. ते उपरांत जुवारी कंपनी व्यवस्थापनाक जाग आयिल्ली आनी तांणी सोद वावर सुरू केल्लो. निमणो लिकेज पॉयंट सापडलो. सुरवातीक पायपलायनीचो सर्वे जातलो आनी ते उपरांत दुरुस्तीचें काम हातीन घेतले अशें कंपनीच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. पळयात. सर आयज हांगा डिटेक्ट जाल्लेले आहा सो हेच्या बरोबर हय ते आमी एक्सकवेशन आमची चालूच आशिल्ली गेली 15 दीस आनी फायनली आमकां वेरियस एजन्सीन जे आमकां लिड्स दिली त्या लिड्साचेर आमी काम करताले. फायनली एक करून आमी लिड्स चॅक करीत गेले पूण काल पर्यंत आमकां तातूंत यश मेळूंक नाशिल्लें. आज हो लीड हो एक पॉयंट आमकां जो लिस्टार आमच्या आशिल्लो तो आमी एक्सकवेट करून पळयतना आमकां हातूंत आमकां डिजायर्ड रिजल्ट जो मेळ्ळो ते आमी म्हणटा दीस टुडे वॉज अ सॅटिस्फॅक्टरी डे. आमकां एटलिस्ट इशू कळून आयलो. कितले दीस लागतले रिपेर? आतां कितें आसा हो इशू आमकां मेळनाशिल्लो. आमच्या म्हळ्यार वेरियस एजन्सी आमी ऑलरेडी जे एंगेज केल्ले तातूंत मेळनाशिल्लो पूण आमी एक मलेशियन एजन्सी अपॉयंट केल्या एंटायर पायपलायन सर्वे करपाक. सो ती येवपाची आसा. सो ऑलरेडी ते वाटेर आसा. सो आमी ती एक्सरसायज म्हळ्यार ह्या विकेंडाक मे बी सॅटर्डे पर्यंत आमी ती सर्वे कंप्लीट करतले आनी ताच्या मागीर रिपेराचो प्लॅन तयार करतले. कितली ओल्ड पायपलायन आसा ही 22 वर्सां ओल्ड पायपलायन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत कोळसो नाका पंगड आनी लोटलेच्या थळाव्यांनी जमीन संपादन करपाक विरोध केला. पर्यावरण नश्ट करून सरकार रस्तो आनी पूल बांदता. हाचो त्रास लोटलेकार आनी बोरयेकारांक जाता. सरकारान एक तर पुलाची दुरुस्ती करची, शेतांतल्यान पूल नाका, पर्यावरण नश्ट करपाक आसल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी गोंयांत कोळसो नाका पंगडान दिल्या. आतां आमकां एक आश्वासन आसा आनी गॅरंटी आसा आनी म्हाका दिसता आमचो MLA आलेश सिकेरा ताका मिनिस्टरचे पदवी मेळटा आनी तो एनवायरमेंट मिनिस्टरूय आसा. म्हणटच एनवायरमेंटाची काळजी घेवपा पासत, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा पासत. आतां जेन्ना आमचे लोटलेलो गांवचो लोक रस्त्यार येतलो आपली शेत पळयता तेन्नाय हांव मागता आलेश सिकेराक एनवायरमेंट मिनिस्टराक ताणें लोकां बरोबर वादी घेवन ना तर लोकां बरोबर त्या रस्त्याचेर हो पूल शेत कवर करतलो तेन्ना लोकां बरोबर रावचें. कित्याक तेन्ना कोर्ट्स राखण तरी MLA बीन तर थिंगा रावन आख्खे गोंयची जनतेक सांगूंक सोदताले कोर्ट्स राखण. आतांय हो कोर्ट्या खातीर हो आमचो पूल जावपा आहा.
शेत पुरोवन लोकांची घरां काबार करून म्हणून आमची मागणी एकूच, आम्ही ओगी रावपाना, आमकां शेतांतल्यान हो पूल जाल्लो नाका. जरी लोकां खातीर पूल आहा ते रस्त्या वयल्यान तुम्ही म्हणजे आहा तो पूल तुम्ही रिपेर करचो, नाजाल्यार तुमकां हो रिपेर करून नाजाल्यार ऑल्टरनेट पूल तुम्ही बांदचो. आम्ही हाचो सक्त विरोध करतात. आता गोंयचे आनी 1 सेंटीमीटर सुद्धा जमीन आम्ही भांडवलदारा खातीर आनी वो करून कोळशा खातीर दिवपाक तयार ना. हातून हीत गोंयकाराचे मातूय ना. हे आम्ही बारीक निरीक्षण करून पळयला. आमची टेक्निकल कमिटी आसा जाचेर अभिजीत बाब सगळे अभ्यास करून तुमकां सांगतले आनी पुरावे दिवन सांगतले खंय कितें चुकीचें आसा आनी कितेंच हांगा बरोबर ना. हे फक्त तांचे घेर न्ही, हे सबंद गोंयचे घेर आनी हे कोळशाचे घेर आसा ते सबंद जगाचे घेर. सो हे आमी मेळून आमी सगळे झगडटले. हे आमी आमचे लोटलेचे आनी बोरयेचे भावाक भयणीक आयज आश्वासन दितात. हे लँड एक्विजिशन प्रोसिडींग मुखार वतले. सरकाराचो ऑफिसर आसा तो आपल्या जाय ते करतलो जाल्यार सुद्दां लोक हे सुप्रीम कोर्ट पर्यंत पासून झगडटलो एक सायडीन कोर्टान. पूण जमनीन आमी झगडटले कित्याक पीपल्स पावर इज सुप्रीम आनी लोक सदांच जैतवंत आसता. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरणाक लागून वास्को शांतीनगर वाठारांतली फक्त 3 घरां आनी लोकांनी केल्ले अतिक्रमण वयतले. घरां वयता तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करतले अशी माहिती वास्कोचो आमदार दाजी साळकरान दिल्या. बुधवारा वास्को शांतीनगर वाठारांतल्या रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. प्रोविजन म्हणजे तांची रिटेनिंग वॉल जी आशिल्ली ताच्या मागीर ती तांणी आनी एक वॉल केली. सो आमी तांकां प्रपोजल दिला की रिटेनिंग वॉलाचेरूच तुमी एक वॉल काडा म्हणजे जाणे करून ही भुरगीं हांगा कोणी खेळटात ताजेर क्रॉस जावची न्ही म्हणून. तितलो आमकां एडिशनल स्पेसूय मेळटलो आनी त्या स्पेसा भितर हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार मदींच गटर आशिल्लो. तो गटर आमी तांकां सायडीन शिफ्ट कर म्हणला आनी ताजेर मोठ्यो लादयो घालून म्हणजे 20 mm लादयो घालून सेंटीच्यो अशें जातलें की एक रस्तोचो व्हडलो जातलो. सो तो स्पेसूय उरतलो, गटरूय सगळें आसतलो, रिटेनिंग वॉल आसतली आनी ताजे वयर सेफ्टी वॉलूय आसतली ह्या सगळ्या लोकांक. ताज्या खातीर आमी एक RUB मागिल्लो म्हणजे रेल्वे ओव्हरब्रीज मागिल्लो पूण थंय तो फिजिबल जायना जालो. सो ताजेरूय काम चालू आसा. आमी सकयल्यान एक ब्रीज प्रपोज करपाक हें केला पूण ताजेरूय तांचें वर्किंग चालू आसा. खंय फिजिबल आसा तितले लोकांक क्रॉसिंग करपाचो प्रयत्न आमचो आसा. हांगा लोकांची घरां वचना, घरांनी थोडे एनक्रोचमेंट केल्ले आसा ते वतात. घरां कोणाची वचना, घरां 1-2 जाणांची 3 जाणांची म्हाका दिसता 3 जाणांचीच वता. म्हणजे आमी पयलीं चड वतालीं पूण आमी सगळ्यांक जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें रेल्वे करून आमी खुबशीं घरां सेव केलीं. सेवूच करूना जाल्यार तांचे कोणा आज सगळ्या घरान एक गाडी आसा, स्कुटर आसा, ती वचपा खातीर तांकां आमी वाट दवरल्या. ताच्या खातीर हांव रेल्वे ऑथॉरिटीचेय बी हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा की त्यांनी आमचे सगळ्यांचे जे मागणें आशिल्लें तें आयकून आमकां जाय तशें केलां. आतां ती 3 घरां जी वतात तांकां आमी सांगलां की तांकां खंय तरी आमी सपोर्ट करया आनी आमी तांचे कडेन उलोवणी आसा, आमचे कडेन कॉन्टेक्टान आसा. एकटो म्हाका दिसता शिफ्ट जालो, आमी ताका हेल्प केलो. आतां दुसरे बाकीचे 2 जाणां आसा तांकां कोणाकूच वाऱ्यार पडूंक दिवचे ना. आमी सगळ्यांक एडजस्टमेंट करूनच काम करतले. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
संसदेचे शियाळे अधिवेशन सुरू असतानाच मोठो गोंधळ पळोवपाक मेळ्ळो. लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या वेळार 2 अनवळखी मनीस सभाघरांत घुसले. सुरक्षा वेवस्था तोडून ते भितून आयले आनी खासदारांच्या बाका वयल्यान उडयोच मारपाक लागले. ह्या दोगांकूय अटक केली. फुडलो तपास तसो सुरू आसा. संसदेत हो गोंधळ सुरू आसतना कांय खासदार तांकां धरपा खातीर लेगीत धांवले जाल्यार कांय जाण सभाघराच्या भायर पडले. ह्या दोगांनी आपल्या बुटांतल्यान स्प्रे सारके कितें तरी लिपोवन हाडिल्ले. तांणी तो स्प्रे संसदेत मारताच सभाघरांत हळडुळो कसो रंग पातळ्ळो. हो प्रकार पळोवन लोकसभा अध्यक्षांनी कामकाज 2 मेरेन तहकूब केल्लें. भारताचो आदलो संरक्षण मंत्री आनी गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आनी गोंयकारांच्या मोगाळ भाईंची जयंती ह्या फाटभुंयेर बुधवारा सभापती रमेश तवडकर, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मंत्री आनी हेर आमदार तशेंच पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकार हाणें मिरामार आशिल्ल्या स्मृती थळाचेर पर्रीकारांच्या समाधीक आर्गां ओंपलीं. सर्गेस्त मनोहर भाईन गोंया खातीर दिल्लें योगदान आमी विसरपाक केन्नाच शकचे ना अशें सभापती रमेश तवडकरान उलोवप केलें. मुखावेल्या लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान तयारी चलयल्या. गोंयच्या लोकसभेची 2 सिटां लडोवपाचो निर्णय RG पक्षान घेतला. उत्तर गोंयच्यान मनोज परब आनी अजय खोलकर हांची नांवां निवडलेलीं आसात जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर रुबर्ट पेरेरा, विश्वेश नायक आनी शैलेश नायक ह्या तिगांची नांवां निवडलेलीं आसात. तशेंच ह्या 5 उमेदवारां मदले 2 उमेदवार निश्चित जातले अशें म्हणून मनोज परबान सांगलां. सुमार 15 दिसां उपरांत पेट्रोलियम पदार्थाचो लिकेज पॉयंट सांपडलो. वालेस जंक्शना कडेन ही गळटी जाताली. पायपलायन दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां. ह्या दुरुस्तेक 2 दीस लागतले. पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून माटवे, दाबोळे बांयो प्रदुशीत जाल्ल्यो. पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बांयो प्रदुशीत जाल्ल्याचें लक्षात येतकीच लोकांनी बोवाळ लेगीत घातिल्लो. ते उपरांत जुवारी कंपनी वेवस्थापनाक जाग आयली आनी तांणी सोद वावड सुरू केल्लो. निमणो लिकेज पॉयंट सांपडलो. सुरवातीक पायपलायनीचो सर्वे जातालो आनी उपरांत दुरुस्तीचें काम हातीन घेतलें. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून वास्को शांतीनगर वाठारांतली फक्त 3 घरां आनी लोकांनी केल्ले अतिक्रमण वयतले. घरां वयता तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करतले अशी म्हायती वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान दिली. बुधवारा वास्को शांतीनगर वाठारांतले रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. दिवचल शारांतली उदका पुरवण समस्या सुटावी करपा खातीर शारांतल्यो पोरण्यो पायपलायनी बदलतले.
ह्या कामाचेर सुमार 12 कोटी रुपया खर्च करतले. टप्प्याटप्प्यान हे काम हातान घेतले अशी माहिती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये दिली. पहिल्या टप्प्यात दिवचल शारांतल्या बोड्डे नायक नगर वाठारात सुमार 31 लाख रुपया खर्च करून नवीन पायपलायन घालतले. बुधवारा एका सुवाळ्यात आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें ह्या कामाची बुनयाद घातली. दक्षिण गोंय जिल्लो नियोजन बसका कोरम नाशिल्ल्यान स्थगीत केली. ह्या बसकेक फक्त 13 जाण हजर आशिल्ले. निलेश काब्राल उजरा आयले आनी कोणूच आमदार येवंक ना. फाटल्या वर्साच्या जिल्लो नियोजनाच्या प्लॅना खातीर सगळ्या पंचायतीक